वास्कोच्या जुवारीनगर वाठारांतल्या MES कॉलेजी जंक्शनाकडेन भाजपाचे पदाधिकारी आणि थळाव्या नागरिकांनी वेगवेगळ्या प्रलंबित नागरी सुविधा खातीर आंदोलन केले। भितरल्या रस्त्याचे बेगोबेग हॉटमिक्स करचे, राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणाक लागून परिणाम जाल्ल्या दुकान धन्यांक योग्य रितीन वचपाक रस्ते करून दिवचे, फुटपाथ आणि गटारां बांदप, गाण्यारे उदक प्रक्रिया प्रकल्पा सयत सांडपाणी शुद्धीकरण सुविधा दिवप अशो वेगवेगळ्यो मागण्यो केल्यो। सध्याचे अपक्ष आमदार आतोन वाज ह्या काळात कुठ्ठाळी मतदारसंघातली जायती उदरगतीची कामां वर्सां जावन आडखून पडिल्ली आसा असो आरोप भाजपा फुडाऱ्यांनी केला। That Vidyanagar is facing, I would like to highlight on one actually it is a very hazardous issue, that is irregular garbage collection. So of late we are seeing that garbage is not being collected on a regular basis, which is causing a real havoc among the residents, because the residents are forced every alternate day. We don't have the garbage collection happening here. So what happens is, when garbage is not collected, residents are forced to keep all the garbage inside the compound. Some of them also throw it outside. And the next morning when we see, everything is all over the place. There are so many stray dogs, the rodents, and also with this monsoon, it is becoming very difficult for us to manage the garbage. The major issue म्हणटा पळय तो रोड आसा, रोड हॉट मिक्स करपाचो आहा। दुसरो आतां सिवेजीचो आसा। हे मेजर इश्यूज जे आहा पळय ते ह्या वाठारांतले हांचे सॉल्व जावपाक जायना, म्हणजे जावंक ना अजून पासून। आमी पळयता की ZP इलेक्शन पळय, पंचायत इलेक्शन पळय, MLA इलेक्शन पळय किंवा MP इलेक्शन पळय, खंयचें इलेक्शन पळयल्यार जाल्यार ह्या वाठारांत आमकां भारतीय जनता पार्टीक चड वोटींग पडटा, सदांच पडटा। आनी समज वोटींग समज BJPक सुबेज पडटा जाल्यार हांगाल्या आमच्या कार्यकर्त्यांची, आमच्या वोटरांची कामां जायना। कित्याक लागून जायना हे चिंतपाची गरज आसा। आमी पळयतात हांगा BJP म्हटल्यार नेक्स्ट डेव्हलपमेंट म्हणटा, ज्या ज्या जाग्याचेर म्हण हांव वास्कोत पळय, वास्को डेव्हलपमेंट आसा, मुरगांव पळय, संकल्पान आतां 20 बेडेड हॉस्पिटल फाउंडेशन घालता, थंय डेव्हलपमेंट जाला। दाबोले आमचो मोविन सर कंटिन्युअसली डेव्हलपमेंट चालू आसा। ज्या ज्या BJPचे MLA ज्या जाग्यार येयलेले आसा त्या मतदारसंघात उदरगत जाल्लेली आसा। आयज आमकां एक वीक पॉयंट आसा की आमचो हांगा आमदार आसना। जेन्ना आमचो आमदार स्वयं आमचो आमदार आसतलो तेन्ना हांव 100% सांगता की कुठ्ठाळे मतदारसंघ हो फुल्ली डेव्हलप जातलो। आयज हांगा पळोवंक शकता आमी ही जी एरिया, हांगा जे एरिया सुशिक्षीत लोक रावता, वेल एज्युकेटेड लोक रावता, हे सोसायटीन सगळे एज्युकेटेड लोक रावता, हे सगळे बंगलोज आसा। हांगा मेजर डेव्हलपमेंट नाका अशी, हांगा बरे भशेन रोड केल्यार नेसेसिटी रोड केल्यार पुरो, रोड फुटपाथ केल्यार पुरो, तांकां सिवेज लायन पुरो, टायम टू टायम वॉटर कनेक्शन पुरो, इतलेच पुरो। हेंचे आनी तुका हांगा व्हडलो कॉम्प्लेक्स गार्ड किंवा हांगा कम्युनिटी हॉल बांद, हे कांयच मागना। जे नेसेसिटी आहा पळय तेच मागता हे लोक। हे जे रहिवासी आहा पळय, तुमी आतां पयले आसले सगळे एज्युकेटेड लोक आसा, आनी तेंचे मेमोरंडम दिला पळय, त्यांनी पीसफूल हांगा रॅली केल्लेली आसा। आनी बिंग हांगा भारतीय जनता पार्टीचो हांव सेक्रेटरी आसा, हांगालो प्रभारी म्हणून काम करता, त्यांनी म्हाका एक मेमोरंडम दिल्लो आसा फक्त की जे रोड ऑलरेडी जे टेंडर जाल्लेले आसा किंवा ते जावपाचे आसा ते फक्त फॉलोअप करपा लागून हांव संतोशान म्हाका जे दिल्लेले ते 100% फॉलोअप करतलो आनी एश्युरन्स दिला की जाता तितले बेगीन आनी जाता तितले फास्ट हांव फॉलोअप करून ही कामां करून हाडपाचो प्रयत्न करतलो।